मोगाळ आयकपेनो तुमकां सगळ्यांक कुर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार दिता हांव शकुंतल. आनी तुमचे सांगात जोडपा खातीर हो पुराय म्हयनो ब्लड डोनेशन म्हणजे रक्तदान. आनी रक्तदान हें सगळ्यांत श्रेश्ठ दान. आमचे कडेन पयसो आसा, आमचे कडेन खूब खूब गजाली आसात त्यो आमी सगळ्यो दितात, पूण आमी रक्तदान करता आसतना कसो विचार करतात काय असो प्रश्न. डॉक्टर क्लॅर डिमेलो आमच्या स्टुडियोत आसा. दोतोर, तुमकां मोगा काळजाचो येवकार आमच्या पणजी केंद्राचेर. देव बरें करूं डॉक्टर शकुंतला. हय दोतोर, तुमी गोंय वैजकी महाविद्यालयांत MBBS केलें आनी त्याच महाविद्यालयांत ब्लड बँकेंत तुमी रावपाचो निर्णय घेतलो आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां लागीं म्हाका दिसता 30 वर्सां जायत आयलीं तुमी ह्या ब्लड बँकेंत मॅडिकल ऑफिसर म्हणून थंय वावुरतात. खूब खूब आनंद जालो आमकां. तुमी तुमचो सामको मोलादीक वेळ आमकां दिल्लो आसा आनी तो वेळ आमी ह्या वेळाचो बऱ्यांत बरो उपयोग करतलीं हाजें तुमकां ह्या खिणाक हांव उतर दितां. आतां गोंय वैजकी महाविद्यालयाची ब्लड बँकेचो हो विभाग आमकां दवरचो पडटा. आतां रक्तदान म्हळ्यार जिवनदान अशें आमी म्हणटात. रक्तदान म्हळ्यार श्रेश्ठ दान अशें आमी म्हणटात. रक्तदानाच्या सेवेक जनसामान्याची सेवा घडटा हेंय आमी जाणात. रक्ताचो थेमान थेंब मनशा खातीर वरदान थारता देखूनच हें रक्तदान सगळ्यांत मुख्य आनी अजरांवर अशें आमी मानतात. हें सगळें करता आसतना रक्तदान दोतोर कित्या खातीर करप आनी कोण कोण करूंक शकता ह्या संदर्भांत आमी जाणा जावन घेवया. आतां रगत म्हळें की रक्ताचें नातें येता आनी रगत हें दाट आसता अशें म्हणटात. प्रत्येक मनशाक रक्ताच्या नात्यांतल्यान वळखुवप अशें म्हणटात. हो म्हाका दिसता सायंटिफीक विचार केलो जाल्यार ताका एक वेगळें वळण मेळटा. ताजें म्हत्व कितें हाजी जाणविकाय आमकां आसाच आसा. म्हणटकच दोतोर, गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्यो म्हणजे GMCच्यो मॅडिकल कॉलेजीच्यो तुमी ब्लड बँकेच्यो मॅडिकल ऑफिसर. म्हणटकच आतां ब्लड बँक आमकां गोंयांत सरकारी पातळेचेर कित्याक दवरची पडटा आनी ते ब्लड बँकेचें काम कितें आसता हें आमकां थोडेशें पयलीं तुमी सांगात. आयचो विशय मोगा आयकपानो तुमचे खातीर सांगता. आयचो विशय आसा रक्तदान सर्वश्रेश्ठ दान. दोतोर, आतां आमी आमच्या प्रश्ना कडेन वचया. ब्लड बँक म्हणटा तो आतां कित्याक दवरूंक जाय तुवें अशें विचारलां म्हाका. ब्लड कोणाक जाय जाल्यार कोणाचे एक्सिडंट जालो, रगत व्हांवलो, कॅज्युअलिटी हाडलो, रगत जाय तेन्ना तूं पळोवंक गेल्यार रिलेटिव्स फ्रेंड्स सगळे मागीर येतात. पण जेन्ना पयलीं रगत जाय ब्लड बँकेन आमचे लागीं सगळे ग्रुपाचे रगत बरें स्टॉक आसत जाल्यार आमकां ते दिवूं शकता. आमी ते पेशंटाक कोणाचें रगत व्हांवता ताका आमी दिवूं शकता. सो इट इज आमी जीव वाचयनात, इट इज आवर डोनर्स जे रगत दितात आनी आमकां आमचे स्टॉक बरें मेनटेन, सगळे ग्रुपाचो स्टॉक बरें मेनटेन करूंक जाता म्हणून ते तेन्ना एमर्जन्सीन तो रगत आमकां इशू करूंक मेळटा. तेच न्ही, पण खूब कॅन्सर केसीस आसता आनी आमचे GMC बींग दी एपेक्स हॉस्पिटल व्हडलो मेन हॉस्पिटल गोंयांत. कॅन्सर केसीस खूब आसता, किडनी फेलियर केसीस आसता. मागीर धाकटे भुरग्यांक म्हणटा ते हेमोग्लोबिनान एक डिफेक्ट आसता, थॅलेसिमा म्हणून, तांकां खूब फावटी ट्रान्सफ्युजन रगत दिवचें पडटा. केन्नाय 6 म्हयन्यांनी, मागीर 1 म्हयन्यांनी, मागीर 15 दिसांनी ती ट्रान्सफ्युजनाक हॉस्पिटलान येतात. तेन्ना हे आमी जे कॅम्पाक आनी वॉलंटरी डोनेशन जे येतात आमकां डोनर आनी आमकां तो स्टॉक मेनटेन करूंक जाता तितूंतले आमी ते इशू करता. आनी तो जेन्ना मनीस रगत दिता तुमी एक जीव वाचयनात. मायंड यू, आमी गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँकेन आमचे लागीं एक कंपोनंट सेपरेशन युनीट आसा जे आमी विभागांनी करता, ब्लडाचे विभाग करता आमी. वी डिवायड इट. पॅक सेल्स, फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा, प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट, क्रायोप्रेस्पिरेट. म्हणजे तुमचे एक डोनेशनान आमी 4 कंपोनंट करतात. म्हणजे तुमी एक जीव वाचयनात, 3 ते 4 जीव तुमी वाचयतात. असो 1 डोनेशन हेल्प्स 3 to 4 लायव्स. 4 जीव वाचयतात तुमी. ओके.
म्हणटकूच दोतोर ब्लड तुमी तें सगळें वेवस्थीत तुमच्या पद्दतीन तुमी तें हें करून दवरता आनी नित्याक तुमकां हें रगत कोणाक दिवपा खातीर लागता. Yes, yes. आनी म्हाका दिसता गोंय वैजकी महाविद्यालयान हें हाका दिसपेस करचो पडना. ना, ब्लड ते सारके फुकट, म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट. खूप जाणांक अशें दिसता हे ब्लडाक कितें पयशे दिवचे पडटा. ना क्लियर करता, ब्लडाक पयशे लाग. इट इज तुमी रगत दितात तो आमी लोकांक दिता, कोणाक गरज पळय खंयचो ब्लड ग्रुपाचो तांकां दिता. आतां तुमचो पेशंट खंयचोय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान एडमीट आसा तुमी आनी रिक्वेस्ट येता आमकां, खंयचोय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचो रिक्वेस्ट आमकां फॉरवर्ड जालो जाल्यार आमच्याच पेशंटाक न्हू, नॉट गोवा मेडिकल कॉलेजाचेच पेशंटाक न्ही, आमी सगळे गोंयाक केटर करता, आमी दितात रगत. जेन्ना तो रिक्वेस्ट येता आमकां रक्ताचो रिक्वेस्ट येता, आमी ब्लड बँक कशें चलता, आमी वॉलंटरी डोनेशन कॅम्पूय आसता. पण जेन्ना पेशंटाचो खंयचोय ऑपरेशन आसा तेंचो रिलेटिव्स येतात एक दीस आदी आनी डोनेशन करतात. तांकां म्हणटा रिप्लेसमेंट डोनर. एक दीस आदी येवन खंयचोय ब्लड ग्रुपाचो डोनेशन करून रिप्लेसमेंट डोनर्स म्हणटात तांकां. कित्याक म्हणजे कोणाक रगत जाय, म्हाज्या नात्याक रगत जाय, आवय बापायक रगत फाल्यांच्या दिसाक रगत जाय, आदले दीस तोच ग्रूप दिवपाचो गरज ना. कित्याक आमचो लेगीत बरो स्टॉक आसा जाल्यार जशें हांवें सांगलें खंयचोय ग्रुपाचो रगत दिवं येता. पण त्याच रिप्लेसमेंटान आमचे सगळे स्टॉक मेंटेन जायना. वॉलंटरी डोनेशन कॅम्प आसता तितून आमकां आमचो स्टॉक मेंटेन करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी ते दितात ते रगताक कांयच पयशे लागना. तुमी जे दितात तुमी जेन्ना रगत दिता आमकां तेच आमी रगत मागीर टेस्ट करून क्रॉस मॅच करून पेशंटाक दिता. पण तुमचो पेशंट जेन्ना प्रायवेट हॉस्पिटलान आसता, गव्हर्मेंटान टेस्टिंग चार्जीस लायला. खूब जाण सांगता जेन्ना प्रायवेट हॉस्पिटलाचो रिक्वेस्ट आमकां येता, अरे तुमी रगत घेता आनीक रिप्लेसमेंटाक कार्डूय घेता, कित्याक जेन्ना तूं वॉलंटरी डोनेशन करता तुमकां आमी एक डॉक्टर सर्टिफिकेट वॉलंटरी डोनर्स कार्ड दिता. तो तुमकां केन्नाय जिवितान तुमचे एकदां तो सरेंडर तो क्रेडीट कार्ड कसो तो तुमी एक आमकां दिला रगत एक बाटली, खंयचोय एक कंपोनंटाक तुमी तो आमकां तो कार्ड येवन दिवंक जाय आनी आमी तुमकां ते एक कंपोनंट खंयचे एनी टायम इन युअर लायफ वान्स खंयचे तुमच्या जिवितान एकदां तो कार्ड सांबाळून धरात, केन्नाय येस यू कॅन यूज दॅट कार्ड. ब्लड एकदां दिलें काय तुका खंयच्याय मुवमेंटाक कोणाय खातीर रगत लागता तेन्ना यू कॅन शो दॅट कार्ड. नॉट शो मॅन, ते दिवंक जाय आमकां तो कार्ड सरेंडर सरेंडर. इट इज लायक यू आर सरेंडरिंग अँड यू आर गेटिंग बॅक. सो वी आर नॉट चार्ज, तुजे रक्ताक पयशे लागना. पण गव्हर्मेंटान टेस्टिंग क्रॉस मॅचिंग सर्वीस चार्जीस फॉर प्रायवेट हॉस्पिटल्स लायला, ताका तुमी चार्जीस ते भरपाक जाय जेन्ना तुमचो पेशंट प्रायवेट हॉस्पिटलान आहा. पण तुमचो पेशंट जेन्ना एडमीट खंयचोय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जावं सेंट्रल स्टेट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तुमी एडमीट आहा गोंयान जाल्यार देर इज नो पेमेंट एट ऑल. सो ब्लड इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ब्लड फ्री फुकट, ब्लडाक पयशे लागना. आतां जो रक्तदान करता ताकाय फ्री, म्हणजे तोय केन्ना पयशे बी घेना. म्हणटकूच हें रक्तदान दोतोर कित्या खातीर करप हो प्रश्न एक दोतोर ह्या नात्यान आमच्या लोकां मेरेन पावप म्हत्वाचें अशें दिसता म्हाका. ओके, एज तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगलां की रक्तदान तुमी दिला म्हणून आमचे लागीं रगत आसा म्हणून आमकां तो पेशंटाक दिवंक जाता. ओके, तुमी ते जीव वाचयतात, ते खऱ्यांनीच पुण्याचें काम. ओके, कित्याक अजून पासून रगत मिशिनान जायना. मनशाक सगळें मेळटा, जेवण तूं कितेंय दी लोकांक तूं डोनेशन कर, पण रक्ताचो डोनेशन म्हणजे ते तुमचे तुमचे स्वताचे शरिराचे तुमी काडून तुमी ते दितात. ओके, सो खऱ्यांनीच पुण्याचें काम. आनी ते हांवें सांगलां तशें पेशंटाक वयता, पेशंटाचो जीव वाचयता, ते कितले बरें दिसता. कोणाक 3 ते 4 कोणाक ते तुजें रगत वयता तुमकां ते गवना. जस्ट डोंट नो whom your blood goes to. पूण जो जिवो जाता त्या रक्ता खातीर तो जल्मभर तो आनी ताजे घरचे आभारी आसतलो तो न्हू, कोणाचो रगत आभारी आसतलो. आनी दुसरे वाटेन पळोवंक गेल्यार डोनराक पासून खूब
फायद्याचो जाता, कित्याक डोनेशन करतकच सायंटिफीक स्टडीन दाखयला पुरावो आहा की रेग्युलर जो डोनेट करता ते हार्टाक बरें पडटा. I see. ओके. आनीक लेस चान्सीस तुमचो कितें प्रेशराचें जावप किंवा हार्ट एटॅक जावप फुडें जिवितांत ते म्हणजे जे लेस रगत चान्सीस. वता तें दोतोर रोखडेंच भरून येता अशें म्हणटात. येस रोखडें म्हणजे ते तुमी दितात कितले, जो मनशाचो वेट 45 किलोचो आसा, वयर आसा, त्यांनी दिवंक शकता. तेज्या शरिरान आंगान अरावंड 3.5 लिटर रगत असता, 3.5 ते 4 लिटर रगत असता तेच्या. तुम्ही कितले दितात एक पावट दिता तेन्ना? फक्त 350 ml, अर्धे लिटराचे उणे तुम्ही रगत दिता. आणि हे 350 ml 1 ते 2 दिसांनी आख्खे व्हॉल्यूम परत तुमच्या आंगान परत येता. फक्त आमचे इन्स्ट्रक्शन आमी सांगतात डोनराक, बरे जिवात उपास करूं नाका, बरे न्हिदात, आनीक सोरो विडी आनी 6 वरां घेवं नाका, आनीक जिमान स्ट्रेनस एक्सरसायज करूं नाका ते दिसाक जे दिसाक तुमी रगत दिता. तुमी आमचे इन्स्ट्रक्शन सारके फॉलो करीत जाल्यार, बरे तुमी आयकलं जाल्यार आमचे हे 350 ml 1 ते 2 दिसांनी परत ते तुमचे रोखडेच भरून येता. तो मनीस म्हाका दिसता निरोगी आसचो पडटलो, हेल्दी न्ही. येस ताका अशें कितें दुयेंस आसूंक फावना. ना आमी रगत घेवचे पयलीं एनरोलमेंट फॉर्म आसता, सारके तेजे भलायकीचे सगळे प्रश्न आमी विचारतात. डायबिटीक बी आसूं नजो. ना, डायबिटीकां पासून रगत सुशेगाद दिवंक जाता. तो गुळयोचेर आसा जाल्यार, इन्सुलिनाचेर आसा जाल्यार दिवंक शकना. गुळयोचेर आसा जाल्यार, आनी तो गुळयो ते आनी प्रेसांव आशिल्ले म्हणजे प्रेशर आनी डायबिटीक दोनी मनशांनी बरे कंट्रोलार, तुजो प्रेशर आनी ब्लड शुगर, रक्ताचो साखर बरे कंट्रोलार आहा, आनी ते गुळयो तूं रेग्युलर घेता जाल्यार. थायरॉयड, प्रेशर, डायबिटीज ही कॉमन दुयेंसां कशी. असले तरेच्या पेशंटांक सुद्दां ब्लड दिवं येता न्ही. येस, पण थायरॉयडाचें कितें जाता, ते वयर सकल जाता. थायरॉयडाचें कितें वखदां घेता, म्हणून आमी ते थायरॉयडाचे मनशाचे रगत घेतात. उमके थायरॉयडाचे वखदान ते वायट पडटले आमचे. आमचे कोणाक रगत घालता तांकां बी वायट पडत. आनी थायरॉयडाचे वयर सकल जाता तो हार्मोन, म्हणून त्यांचे आमी घेनात. पण प्रेशराचे आनी डायबिटीसाचे मनशान कांयच चेंज ना, तुजो गुळयांनी कांयच बदलाव जावंक ना 1 म्हयन्याक. 28 डेजाक सारके रेग्युलर तूं घेता आनी तुजो कंट्रोलर आहा जाल्यार ते वखदां, आनी वखद तूं सारको रेग्युलर घेता आनी कंट्रोलर आहा प्रेशर आनी ब्लड शुगर, तुमचो साखर बरें कंट्रोलर आहा जाल्यार सुशेगाद रगत दिवंक शकता. फक्त इन्सुलिन, जो मनीस डायबिटीक मनीस इन्सुलिनाचें इंजेक्शन घेतात तेजे आमी रगत घेना. तागेले मातशें हाय डायबिटीक आसता ना, तांचो कितेंय कॉम्प्लिकेशन जावं शकता. तांचे इन्सुलीन घेता म्हणून कसलेय कॉम्प्लिकेशन आसूं शकता, म्हणून आमी घेनात. आतां हें जालें निरोगी मनशाच्या संदर्भांत. दोतोर, आमी एक प्रश्न तुमकां विचारून दवरता हांव, कित्याक आतां हें जालें प्रेसांव आशिल्ल्या मनशाच्या संदर्भांत, पूण जनरली रक्तदान हें कोण कोण करूंक शकता ह्या संदर्भांत दोतोर थोडेशें आमी डिटेल उलोवया. हॅलो दोतोर. हॅलो, कोण उलयता? हॅलो, गुड आफ्टरनून दोतोर. हय, कोण उलयता सांग? हांव अंकिता उलयतां. अंकिता, ओके दोतोर. म्हाका दोतोरा खातीर एक प्रश्न आशिल्लो. म्हजो भाव न्ही एक प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमिटेड आशिल्लो. तेन्ना ताच्या खातीर ब्लड जाय आशिल्ले. तेन्ना ताका डोनेशनय रिप्लेसमेंट मागले आनी पयशेय मागले. अशें कित्याक? ओके, अंकिता, हय, आतांच हांवें सांगलेलें, प्रायवेट हॉस्पिटलाक गव्हर्मेंटान टेस्टींग, क्रॉस मॅचिंग आनी सर्वीस चार्जीस लायला. तो पेमेंट तो टेस्टींग चार्जीसाचो, पण डोनेशन आनी कार्ड तो म्हणटा रिप्लेसमेंटाक. ओके, पेमेंट ते रक्ताक न्ही, फक्त टेस्टिंगाक ते. गव्हर्मेंटान तो लायला फक्त प्रायवेट पेशंटाक, प्रायवेटान एडमीट आहा त्या पेशंटाक. अच्छा, ओके, थँक्यू डॉक्टर. येस. अच्छा, डॉक्टर अंकिता बाय, देव बरें करूं. तुमी मुद्दाम प्रश्न विचारलो, बरें दिसलें. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. हॅलो. थँक्यू. बरें दोतोर, तांचो प्रश्न सारको जेन्युइन आशिल्लो. येस, न्ही, खूब जाणांक ते आसता. हय, म्हणजे खूब फावटी कशें जाता, पयशांच्या बाबतींत थोड्यांक जेन्ना खरीच गरज पडटा आनी कांय जाणांक तें दिवपाक ताकता, थोड्यांक तें दिवपाक ताकना. म्हणटकूच अशे वेळा विचारपाक
ताणें अनमनचें न्ही. येस. ताणें पयलीं वचून ब्लड बँकेक आमचे लागीं आसा जाल्यार ते पळोवचे पयलीं. ब्लड बँक अरेंज करूंक शकता काय ना. आतां आनीक एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारूंक जाय दोतोर, म्हणजे आतां ब्लड बँक ही सरकाराची तुमची गव्हर्मेंटाची. समजा पेशंट इज इन प्रायवेट हॉस्पिटल आनी तुका रक्ताची गरज आसा, खंयच मेळना, जाल्यार ब्लड बँक ताका दिवंक शकता रगत. तेच ते ब्लड बँक ते जेन्ना तांकां रगत जाय प्रायवेट हॉस्पिटलान, तो ब्लड रेक्विजिशन तो फॉर्म आनी सॅम्पल ते आमचेशी घेवन येतात रगत जाय म्हणून. ओके. आनी दुसरे पासून ब्लड बँकेन केन्ना ना जाल्यार ते आमकां फॉरवर्ड करतात रिक्वेस्ट. ओके. आनी आमचे लागीं आसा जाल्यार आमी तो रिलीज करता, दितात तो पेशंटाक. ओके. आनी ना जाल्यार पासून आमी तांकां सांगता आमकां टायम दी, कित्याक तो अमके डोनराक आपोवचें पडटा. ब्लड ग्रूप अमको ना जाल्यार तेन्ना म्हाका कार्ड काय घेवंक मेळचें ना. जेन्ना स्टॉकान ना जाल्यार कार्ड केन्नाच जायना. पण 99.9% आमी 90% आमी ते कार्ड सद्दां घेता डोनराचो. समजा उपलब्ध ना तुमकां तुमचे कडेन फॉर सम रिजन, जाल्यार समजा तुमकां ऐन वेळार आत्तां रगत जाय, त्या पेशंटाकूय गरज आनी द पर्सन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ताका वाचोवपा खातीर, अशा वेळार तुमचे कडेन कांय लोक अशे आसात की जांचे कडल्यान तुमी सांगिना बरोबर ब्लड बँक तुमकां रगत मेळटा. आमचे लागीं केन्नाच आमी अशे टायमार पावोंक ना की आमचे लागीं रगत ना म्हणून. वा. केन्नाच. इतले वर्सां हांव ब्लड बँकेन आसा, खंयचोच पेशंटाक रक्ताक लागून ना म्हणून ना, खंयचोय एमर्जन्सीन. येस. हॅलो. हॅलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सांग. शकुंतला, हांव कॅनेडी उलयतां. हय, उलय बाब. आय वॉन्ट टू आस्क द डॉक्टर हू कॅन डोनेट ब्लड. ओके. हू कॅन जो मनीस बिटवीन 18 ते 60 वर्साचे तेजो वय आसा, तांणी सुशेगाद, दादलो तसो बायलेन सुशेगाद रगत दिवंक जाता. तेजो वजन 45 किलोचे वयर आसूंक जाय. ओके. आमी ते सगळे वी आस्क देम ऑल देअर हेल्थ हिस्ट्री, तांचे भलायकीचे सगळे आमी प्रश्न विचारतात, जे आमी कॉन्फिडेन्शियल दवरतात, गुप्त दवरतात. कोणाक काय ते हेल्थ हिस्ट्री तेंचे भलायकीचो कितें ते सांगतात आमकां, ते कोणाक रिवील करिना. अँड अ पर्सन हू इज गॉन, मनीस जिवाक बरें दिसता, ते दिसाक बरें कितें जेवण बी आयलो, सकाळी दिता जाल्यार बरो नाश्ता केलो, बरें न्हिदलो, आदल्या राती बरें न्हिदला, मोर दॅन 6 hours 6 वरां चड न्हिदलो, आनी बरें कितें खावन आयलें, भरलेले पोटार रगत दिवंक जाय. ओके. डॉक्टर, हाऊ मेनी मंथ्स a person can donate a blood? ओके. जो मनीस रगत दिता तो परत 3 म्हयन्यांनी, दादल्यान परत 3 म्हयन्यांनी दिवंक जाता, आनी बायल मनशांनी परत 4 म्हयन्यांनी दिवंक जाता. सो वर्सांनी दादल्यांनी 4 पावट दिवंक जाता. I am a sick person, operated from brain tumor. Can I donate blood? No. If you are not well, like a person like you, if say you are sick, a person who is sick, of course we don't take. That's the most important कितें आसा, ते दिसाक जिवाक बरें दिसोंक जाय. पण तेका कितेंय दुयेंस आसा, कितेंय एक्सिडंट ना जाल्यार ऑपरेशन जाला जाल्यार उमके दिसाक दिवंक जायना. मेजर एक्सिडंट ऑपरेशन जाल्यार 1 वर्साक तो टायम लिमीट आसता, 1 वर्सांनीच मागीर दिवंक जाता. पण तूं म्हणटा तशें ब्रेन इंजरी जालो, सो यू कॅनॉट डोनेट ब्लड. डिपेंड्स तुमचो कंडिशनाच्या प्रमाणे. 1 वर्सांनी डॉक्टर डिसायड करतलो की तुजो 1 वर्सांनी तुजो कसो हालो तुजो जीव, ते तितून डिसायड करतलो की तुका दिवंक जाता की ना. ट्युमर बी आसा जाल्यार केन्नाच दिवंक जायना. ओके. ओके. थँक्यू सो मच. ओके. तुगेली बरें कर. इच्छा जी आसा न्ही, तीच आमच्या खातीर खूब व्हड, तुजी अशीच इच्छा तुजे भशेन आसची लोकांची आसची, अशें मना पासून दिसलें कॅनेडी बाब. देव बरें करूं तुका. असोच मोग तुजो आसाच म्हण तूं मोग आमचेर, असोच मोग आमचेर सदांच तुवें दवरचो अशें मागणें. देव बरें कर कॅनेडी. देव बरें करूं. हय.
दोतोर जो प्रश्न म्हाकाय पडिल्लो तो प्रश्न ताणें विचारलो आमच्या कॅनडी बाबान रक्तदान कोण कोण करपाक शकता. म्हणजे आतां परतून एक फावट आमी आमच्या आयकुप्यांक सांगया की 18 वर्सां उपरांत येस 60 वर्सां मेरेन जर तर तुमी खूप निरोगी वेवस्थीत आसात जाल्यार कोणूय रगत दिवपाक शकता. शकता येस आणि दुसरें म्हणजे तुमच्या दुयेंसाच्या नदरेंतल्यान तुमचे कडेन मेजर दुयेंस जर नासत जाल्यार तुमी हें रक्तदान जरूर करूंक शकता. आणि जर तर तुमी जेन्ना रगत दितात तेन्ना तुमच्या रक्ताचें एक कार्ड दितात ब्लड बँक. आणि जेन्ना जेन्ना तुमकां स्वताक किंवा तुमचे खंयचे घरचे लोकांक जेन्ना रक्ताची गरज आसता Yes. तेन्ना तुमचें तें कार्ड ब्लड बँक घेता आणि त्या मनशाक ताची गरज पुरयता. होय. म्हणटकूच दोतोर एका मनशाचें रगत तुमी म्हणटा तशें 3-4 जाणांचो जीव वाचयतात. आणि म्हणूनच ह्या रक्तदानाक सर्वश्रेष्ठ दान अशें आमी म्हणटात. कारण इतलें व्हड दान आणि कित्यातूच आमकां मेळपाचें ना. म्हणटकूच 3-4 लोकांचो जीव एकट्याचें रगत कशें कितें काय वाचयता. हय हो प्रश्नाची जाप तुमी होदळ आमकां दिल्याच. पूण आतां म्हाका दिसता खरीच गरज आयल्यार परतून एक फावट आमच्या आयकुप्यांक सांगपाची की ह्या रक्तांतलो प्लाझ्मा ह्या रक्तांतले वेगळे वेगळे गट कशे आमी वेगळे करून 4 मनशाक 4 तरेच्यो गोश्टी ज्यो लागतात. येस कितें जाता एक रगत एक डोनेशन करता ताका होल ब्लड म्हणटात. आतां ते तितून आमी ब्लड बँकेन कंपोनंट सेपरेशन करता विभागांनी करता. सेल्स आसता तो रेड ब्लड सेल्साचो पॅक सेल म्हूण करतात. ते उरता आमचे लागीं 35 to 42 days. ओके तितले दिसाक उरता ते स्टोरेज करूंक जाता 2 to 6 डिग्री पासून. मागीर प्लाझ्मा आसता तो पॅक सेल हो कित्या खातीर आनी केन्ना लागू येता जे कोणाचे रगत देंवता हेमोग्लोबीन देंवता. ओके ताका पॅक सेल्स घालता. आनी चड रगत गेला सामकें चड रगत जाल्यार हेमोग्लोबीन देंवला कित्याक लागून ब्लिडींग बी जाला आनी सारको हेमोग्लोबीन देंवलो तेन्ना पॅक सेल घालतात. मागीर प्लाझ्मा म्हणटा ते प्लाझ्मा करतात रक्ताचे ते उदकाचे पार्ट जे आसता फ्लुईड पार्ट ऑफ द ब्लड ताका प्लाझ्मा म्हणटात. ते -20 to -80 डिग्रीन 1 वर्साक पासून दवरूं शकतात. ते केन्नाय ब्लिडींग जाता लिव्हर प्रॉब्लेम आसा कोणाक तांकां घालतात. मागीर ते प्लाझ्माचे आनी एक क्रायो प्रेस्पिरेट म्हणून आसा ते घालतात. ते करतात आमी. ते पासून -1 डिग्रीन 1 वर्स पासून आमचे लागीं उरता. ते पासून उमकेच फॅक्टर एक डेफिशियन्सी कितें आसा डिफेक्ट आसा त्या पेशंटान ताका आमी घालतात. मागीर प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट ह्या दिसांनी दोतोर आमी कंटिन्यू करुया मागीर. हॅलो येस बाब कोण उलयता रे? हांव सुरेश उलयतां. अच्छा खंयच्यान उलयता बाब तुमी? हांव साखळेच्यान. अच्छा सुरेश बाब उलयात दोतोर आसा. ओके म्हाका दोतोराक एक प्रश्न आहा की समज म्हाका जर ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक जाय ओके जाल्यार म्हाका कितें कितें अरेंजमेंट करची पडटली आनी मिनिमम कितले डोनर बी जाय तशें कितें? ओके आतां तुमकां ब्लड डोनेशन कॅम्प करूंक जाय. बरे वस्तू ते व्हेरी गूड. म्हाका बरें दिसलें कोणान अशें फोन करून विचारलें ब्लड डोनेशन तुमकां करूंक जाय म्हणून. आमकांय जाय अशें लोकांक फुडें सरून ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज करचें म्हणून. इट्स अ रियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट तुमकां आमकां फोन करचे तुमी खंयच्याय ब्लड बँकाच्या स्टाफाक फोन केलो आमचो डेट घेवचे. पण तुमचे वाटेन आमी सगळे जाय ते वस्तू आमी आमचे वाटेन हाडटा. यू हॅव टू तुजे वाटेन तूं 25 ते 30 जाणांक तरी मोटिवेट करूंक जाय. मिनिमल आमी 25 ते 30 डोनर आसूंक जाय. जेन्ना आमी इतले पयस येतात तुमचे आख्खे टीम घेवन आमी येतात. मिनिमम 25 to 30 डोनर्साचे अशे कॅम्पाक करूंक जाय. आनी तुमचे अरेंजमेंट तुमचे वाटेन बरे रूम जे बरे वारे मारता बरे लायटींग आसा क्लीन आसा असो एक हॉल कसो नाजाल्यार व्हडलो रुमान तुमी टेबलां लायतात आमचे डोनराक न्हिदपाक. आमी मॅट्रस बी सगळे आमी घेवन येतात.
टेबलां अरेंज करूंक जाय आनीक आमचे नर्साक आनीक मेडिकल सोशल वर्कराक जे वर्किंग टेबल्स आसा ताका 2 जाय आनीक यू शूड अरेंज तुमचे वाटेचे टेबल हायटाचे 2 टेबल जॉईन केल्यार असो एक मनीस न्हिदोंक मेवता नाजाल्यार ते केटरिंग टेबल्स मेवता तसले एक ह्याचेर एक डोनर न्हिदोंक मेवता तशें अरेंज करूंक जाय. आतां सपोज तुमचे 40 डोनर आसात तशें 4 बेडां आमकां अरेंज करूंक जाय तुमी आनी इन अ वेल एरेटेड बरें वारें मारता बरें फॅन आसा बरें डोनराक बी कम्फर्टाक लागून बरें वारें मारलेले रुमान करूंक जाय आनी बरें लायटींग आसूंक जाय. आमचे वाटेन बाकीचे सगळे वस्तू आमी हाडटात बॅगां जावं स्टाफ येता आमचो सगळे तांकां डोनराक रिफ्रेशमेंट जाय ते आमी सगळे घेवन येता आमचे वांगडा दिवपाक. सो तुमचे वाटेन नायस प्लेस विथ गुड एरेटेड गुड वेंटिलेटेड रूम इफ यू कॅन प्रोवायड अस एंड युअर टायम एंड ऑफ ऑल ते तुमचे डोनर्स म्हणटात ते डोनर्स येतात ते सामके आमचे हिरो ते येवंक जाय कॅम्पाक. सो मिनिमम उण्यांतले उणे 25 ते 30 डोनरां आसूंक जाय कॅम्पाक. ओके सुरेश, एम आय क्लियर? सुरेश बाब, खूप खूप अपुरबाय दिसली आनी लखतूबाय दिसली म्हाका तुमची. तुमकां समाजाची खूप खूप जतनाय घेवपाची तुमचे कडेन तांक आसा आनी तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी अशे तरेचो कॅम्प तुमी जरूर ऑर्गनायज करचो. आनी आमी जेन्ना जेन्ना सरकाराक दोश दितात तेन्ना तेन्ना सरकारा कडल्यान कांय गजाली ज्यो बऱ्यो आमचे खातीर आसा ताजो बऱ्यांत बरो उपयोग आमी करतलीं आनी सगळ्या लोकांक ताजो उपयोग करपाक दितलीं ही खात्री आज म्हाका तुमच्या एका फोनांतल्यान पटली. खरें न्हय? देव बरें करूं बाब. थँक्यू. हय दोतोर, खूब म्हाका आनंद जालो पूण हो प्रश्न तांचे कडल्यान येवच्या पयलीं म्हाका तुमकां विचारूंक जाय आशिल्लें की वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कॅम्प हो फक्त ब्लड बँकूच ऑर्गनायज करूंक शकता काय कोणूय तो ऑर्गनायज करूंक शकता? आनी जे गरज पळय जी आसा तुमचे म्हणजे ते जे ब्लड काडपा खातीर ज्या गजालींची ती सगळी ब्लड बँके कडल्यानूच घेवची पडटा काय कितें? ह्या संदर्भात थोडीशी एक गिन्यान आमच्या लोकांक दिल्लें बरें. कारण आतां कितलेशेच नवे नवे क्लब येतात, कितलेशेच समाजाच्यो एक वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था आसतात आनी तांकां केन्ना केन्ना ती खेड्यान आसता आनी तांकां इंट्रस्ट आसता की ब्लड एक डोनेट करून आमी दवरचें म्हणून. अशे वेळार ह्या बाबतींत थोडेंशें आमकां सिविलायज जावप बरें न्ही दोतोर? हय, आमी कितें करतात लोकांक अवेरनस टॉक दितात आनीक अशें सुरेशान कसो फोन केलो आनी विचारलो तसो लोक आमकां फोन करतात आनी कोलॅबरेट करता. खंयचोय क्लब पासून आमकां फोन करता, डेट घेता, खंयचोय वीक डे आठवड्यान खंयचोय एक दीस आमी फ्री आसता तेन्ना आमी तांकां डेट दिता. 1 म्हयने पयले तरी डेट दितात तांकां आनीक आयताराचे पासून आमी कॅम्पाक वयता, पब्लीक हॉलिडेज पासून कॅम्पाक वयता. पण ते अशे डेट ते फिक्स करतात आमचे लागीं आनी आमी मागीर वयता. पूण एक्चुली ती करतात, ती दे गिव अस अ कॉल. आमी पासून आमचे डेली ऑर्गनायझराक बी आमी कंपनीन वयता, खंयच्याय इंडस्ट्रीन वयता, कॉलेजीन वयता आनी आमी ऑर्गनायज करता. आनी अशें सुरेश पासून कोण आसता तोय आमकां कनेक्ट करून इन कोलॅबरेशन विथ अस आमचे वांगडा आमी कॅम्पाक करता. आमी आतां वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कॅम्प अशें म्हणटात. म्हणजे तुमची टीम थंय गरज आसा थंय वता ना, गरज आसा थंय वचना, तांणी अप्रोच केलो आनी नाजाल्यार आमी अप्रोच करता. पण थिंगा आमी वयता फिक्स डेटार मागीर वयता टायमार सकाळच्या वेळार आमी काडटात आनी ते ब्लड बँकेन हाडून आमी ते ब्लडाचे प्रोसेसिंग करता. म्हळ्यार कमीत कमी 30 लोक तरी आसपाक जाय अशें तुमचे गरज कशी. खूब बरी गजाल दोतोर. पूण आतां हाजे खातीर जर कोणाकी गरज आसा जाल्यार तांचे खातीर एक नंबर बी असो कितें आसा, फोन नंबर जंय ती कॉन्टॅक्ट करूंक शकता काय तांणी थंय येवचें पडटलें? कितें रगत दिवपाक सरकारी पात्रतेचेर जर तर कोणाकी एक ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करूंक जाय जाल्यार तांणी कोणाक संपर्क सादचो? तो नंबर जर तुमचे कडेन आसा जाय ब्लड बँकात फोन करचे. आमचे ब्लड बँकाचे नंबर आसा 0832 249 5095 आनी 5032 ते 2 नंबर आसा. फोन करचे. परतून एक फावट सुसेगादीन आमी नंबर सांगया. ओके, 0832 249 5032 and 0832 249 5095 हे ब्लड बँकाचे नंबर. हेजेर फोन केल्यार खंयचोय मेडिकल पर्सनल आसा फोन करचे ड्युरींग वर्किंग आवर्स आनी आमी तुमकां एक डेट फिक्स करून दितलो कॅम्पाक. ओके, आतां हे जाले ऑफिशियल नंबर 10 ते 5 तांणी फोन करपाक
कॅम्प ऑर्गनायज करपाक. आतां सपोज एक पेशंट खूब सिरियस आसा आनी ताका इमिजिएट गरज आसा जाल्यार तांणी ब्लड बँकेक फोन करून तांकां रक्ताची वेवस्था केली अशें शक्य जाता? पेशंट केन्ना फोन करिना, इट इज रिक्वेस्ट येता ब्लड बँकेन, रिक्वेस्ट येता. इमर्जन्सी नंबर आसा दोतोर काय दोतोरानूच करचो ना, पडटा? दोतोरानूच रिक्वेस्ट धाडूंक जाय. आमकां बेश्टें अशें रगत दिवंक जायना न्ही. आमकां हॅलो ओके ना एनिवे सॉरी ओके, मागीर आमकां रगत केन्ना दिवंक जाता तेन्ना दोतोराचो रिक्वेस्ट येता. आमी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रुल्साचे पनाक आसा. वी आर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रुल्स ॲक्ट. सो अंडर दोज रुल्स रेक्विजिशन येवंक जाय सारकें. दोतोरान सायन केल्लो रेक्विजिशन आनी पेशंटाचो सॅम्पल धाडटा, ताचो ग्रुपींग जाता, ताचो क्रॉस मॅचिंग जाता. बेश्टें अशें कोण आयल्यार रगत जाय आमी अशें काडून दिवंक जायना. तेजो मॅचिंग जावंक जाय आनी मॅचिंगाक टायम लागता. दोतोर आमकां तातूंतली चड भितरल्यो गजाली खबर ना म्हणूनच हांवें तुमकां हो प्रश्न इतलेच खातीर केलो की लोक सगळे उचांबळ जाता जेन्ना रगत जाय पेशंटाक. तांकां दिसता ब्लड बँकेन आयल्यार टट करून अशें काडून दिवपाक. तशें इट्स नॉट अ शॉप, पसरो कसो न्ही तो, पण ब्लड बँकेन आसता ते ग्रुपींग जाता. तो सारको मॅच जावंक जाय आनी मॅच जावनूच मागीर ते पेशंटाक दिवं. आनी दोतोराचो सिग्नेचर ॲलोपॅथीक डॉक्टरान रेक्विजिशन धाडटा आमकां. पूण दोतोर आतां एकूच ब्लड ग्रूप समजा आसा आनी ताका एक रगत जाय म्हणून घालें जाल्यार तें केन्ना केन्ना हें रगत तशें मॅच जाता काय त्याच ग्रुपाची वेगळ्या वेगळ्या रक्ताची वेवस्था करून दवरची पडटा? ना, चड आनी चड आमी ग्रूप स्पेसिफिकूच दिसता. जे ग्रुपाचे आसता मनशाक जे ग्रूप आसतात तोच ग्रुपाचो आमी क्रॉस मॅच करून दिता. केन्नाय आमी केन्नाच ते टायमार पावोंक ना. आमकां केन्ना तो वेळ येवंक ना की तो ग्रूप ना. पण ग्रूप ना जाल्यार ऑल्टरनेट आसता. AB पॉझिटिव्ह जाल्यार कोण AB आसा जाल्यार ताका AB ना जाल्यार सुशेगाद A घालूंक जाता, ना जाल्यार ऑल्टरनेट B घालूंक जाता, ना जाल्यार O घालूंक जाता. पण आमी केन्ना ते वेळ पावंक ना. पण केन्नाय येता तेन्ना जेन्ना AB स्टॉक कमी आसता दोतोर सांगता रेडी आसा घेवपाक की आमचे सारके क्रॉस मॅच करून आमी दितात. ओके दोतोर O नेगेटिव्ह ग्रुप खुबसो रेअर म्हणटात आनी तो सगळ्यांक लागू जाता. जाल्यार हो तुमचे कडेन अवेलेबल आसता? तो पासून नेगेटिव्ह आसून नेगेटिव्हाचो स्टॉक सगळ्या नेगेटिव्हाचो स्टॉक कमी आसता. पॉप्युलेशनानूय कमी आसा. 20%च आमचो इंडियन पॉप्युलेशनान आसता नेगेटिव्ह ब्लड ग्रुप. आनी आमचे लागीं स्टॉकानूय कमी आनी कमी जाय पडटा. पण जे दिसाक जाय तेन्ना आमचे लागीं बरो आसूंक जाय. कोण खंयचोय O नेगेटिव्ह जाय जाल्यार आमचे लागीं आसूंक जाय. ते आमी मेंटेन करून दवरतात. आनी कितें अशें आमकां केन्ना वेळ पावंक ना. पण बाय थियोरेटिकली खंयचोय रगत लागना जाल्यार O नेगेटिव्ह क्रॉस मॅच करूंक जाय तशें थियोरेटिकली बरयल्लें आसा. पण आमी चड आनी चड फक्त एमर्जन्सीन ते चड आनी चड आमी ग्रूप स्पेसिफिकूच दितात. ओके ओके. म्हणटकूच दोतोर खूब म्हत्वाच्यो ज्यो कांय गजाली आसा ताजेर तुमी आज खुबसो उजवाड घालो. आतां कांय गजाली ज्यो आमच्या मनशां आमकांच आमचे रक्ताच्या बाबतींत कांय गजाली आमकां खबर ना त्यो तुमी तुमचे लोकां मेरेन पावयल्यो. हाचे खातीर प्रश्न विचारपाचो आसा तो तुमी मागीर दिवं येता. आतां रक्ताचो थेम्यान थेमो महत्वाचो म्हणटा. आतां केन्ना केन्नाय दोतोर अशें जाता की मनशाचें कंटिन्युअस रगत वता व्हांवता. ओके. आनी तें स्टॉप जायना. वेन आर्टरी कितें आसा तें तुमच्या मेडिकल भशेन. आतां तें रगत जें वता तें रगत अशें कलेक्ट करपाची बी कितें वेवस्था आसा भितर काय तें इट इज गॉन काय ते ताका तुमी तें हें लागता तुमचें म्हणजे प्युरिफिकेशन कितें आसता तें? रगत जेन्ना व्हांवतात ते कंटॅमिनेट जाता ते परत काय घालूंक मेळना. पण प्रोसिजर आसतात जे आमी करना. ब्लड बँक करना. सर्जरी पार्टर आसता तो इंट्रा ऑपरेटिव्ह ब्लड सॅल्वेज म्हणटा जे रगत वयता. पण तांकां तेंची दुसरी प्रोसिजर आसता. पण आमचे वाटेन ब्लड बँकेन आमी अशें व्हांवता ते रक्ताचे काय कळना. म्हणून आमचे हांवें सांगलां तशें कॅम्पाक बी वयतना बरें लीप जागो आसूंक जाय विदाउट डस्ट फ्री अँड क्लीन एरिया. कित्याक ब्लड कलेक्शन ते बरो जाग्यार जावंक जाय. आमचे सगळें क्लोज सिस्टमान जाता, बॅगान जाता. कांय इन्फेक्शन कांय तितून जायना. पण एज फार एज पॉसिबल आमी इन्फेक्शन जावं नाका म्हणून सारकें क्लीन एनवायरमेंटान करता. म्हणून ते अशें रगत व्हांवता ते परत अशें कलेक्ट करून घालूंक जायना. हय हय.
म्हणटकूच ह्या संदर्भात जी लिपेज लागता न्ही दोतोर ताजे संदर्भात तुमी आमकां हें गीत जातकच थोडेंशें सांगचें, कारण खूब केअरफूल रावचें पडटा न्ही रगत दिता येस आसतना. येस येस हो रक्तदानाचो विशय आनी हो विशय हाताळटा आसतना खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान आमकां कळ्यो, पूण रक्तदान जेन्ना करता तेन्ना रक्तदान करपी मनशान कितें कितें काळजी घेवपाक जाय आनी कशे पद्दतीन ताजें हायजीन ताणें सांबाळपाक जाय, किंवा सेप्टीक ह्यो कांय गजाली त्या संदर्भात तुमी थोडेशें आमच्या लोकांक कळीत केल्लें बरें न्ही. ओके. आता दोतोर, रगत एक फोन येता, मागीर आमी चर्चा कर. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. हॅलो डॉक्टर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. डॉक्टर कोण उलयता? डॉक्टर हांव सीमा पणजेच्यान उलयतां. म्हाका एक कळपाक जाय मॅडम की कार्ड आसता तुमचें न्ही, आउटसायड स्टेट आसा जाल्यार तुमी तुमच्या ब्लड बँकेक घेता? ओके. आउटसायड स्टेट कार्ड्स आमकां लागना. आमी आमचे ब्लड बँकाचे आनी 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा गोंयांत, आजिलो आनी हॉस्पिसियो, नॉर्थ एंड सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, त्यांची कार्डां आमी एकमेकाची कार्डां घेतात. पण भायले खंयची तरी नाजाल्यार प्रायवेट ब्लड बँकाचे कार्डां आमी घेनात. पण ते कार्डांक डॉक्टर व्हॅलिडिटी कितली आसता? आमची कार्डाची व्हॅलिडिटी एनी टायम, केन्नाय तुज्या जिवितान एकदां तो कार्ड तुमकां उजार करूंक जाता. जेन्ना कोणाक तुमचें रगत जाय आनी आमी रगत ऑलरेडी घातलां आनी आमी तुमकां रिक्वेस्ट केलें की येवन रिप्लेस करात, तेन्ना तो कार्ड येवन आमकां दिवंक जाय, सरेंडर करूंक जाय कार्ड. ओके. आनी केन्ना ऑपरेशन आसा आनी रिप्लेसमेंट करूंक जाय जाल्यार तेन्नाय कार्ड हाडून दिल्यार जालें. एनी खंयचोय एक बाटली तुमी एक कार्ड हाडून दिवंक जाय. तुमचे केन्नाय पयले दिल्लो तो क्रेडीट तेन्ना घेवंक जाय, केन्नाय जिवितान एकदां. पण डॉक्टर, पण असो एक इन्सिडंट जाल्लें आसा की आमी कार्ड घेवन येता तुमच्या ब्लड बँकेन न्ही, तेन्ना आमकां ब्लड ना म्हणटा तुमी. ओके. ओके. कार्ड डोनर घेवन येया म्हणटा. ओके. ओके. आतां तें केन्ना जाता, जेन्ना आमचे लागीं तो उमको ग्रूप, तूं खंयचे ग्रुपाक तूं आयला ब्लड बँकेन आनी शॉर्टेज आसा, तो ग्रुपाचो शॉर्टेज आसा, तेन्ना आमी कार्ड कशें घेतले? कार्ड केन्ना घेता जेन्ना स्टॉकान तो आसूंक जाय, भितर ब्लड बँकेन तो आसूंक जाय आमचे लागीं, तेन्ना आमी कार्ड घेवन येता न्ही. आमी डोनराक, आमी रिलेटिवाक कितें सांगता तेन्ना जेन्ना कार्ड घेवन येता आनी तो स्टॉक ना जाल्यार आमचे लागीं आमकां मातशें वेळ दियात, आमी डोनराक आपयतात. डोनर पावतकच तुमचो कार्ड घेवया, नाजाल्यार तुमच्यान तो ग्रूप कोणूय डोनर हाडूंक जाता जाल्यार खंयचोय बेगीन जाता तें बरें. तेन्ना आमी इन केस डॉक्टर जायना हाडपाक जाल्यार तुमी कदाचित हेल्प करता? हय. सपोज तुमचे लागीं कार्डूय ना आनी डोनरूय ना आनी ब्लड बँकान तो स्टॉक बरो आसा आनी आमच्यान जाता, आमचो डोनर आयलो की आमी रिलीज करता. आमी खुबशे फावटी आमी कार्डूय घेनात, डोनरूय घेनात. आमचे लागीं स्टॉक आसा जाल्यार आमी कितलेच पेशंटाक रगत इश्यू केला आनी मागीर जाल्यार पासून कितले दिवंक शकता. आतां ब्लिडींग जाता तेन्ना पेशंटाक आमी 30 बाटली 40 बाटली रिलीज करता. तसले रिलेटिवाक 30 आनी 40 परत करून तांकां मेळना, खंयच्यान हाडटले ते एक नाजाल्यार 2 केन्नाय दितात. तो डेफिसीट जे आसता न्ही, की इतले आमी दिला आनी ब्लड बँकांच्यान वयता भायर, तो व्हॉलंटरी डोनेशन कॅम्पां करता पळय, तितून तो डेफिसीट मागीर बरो आमकां स्टॉक मेंटेन करूंक जाता, कित्याक असलो कॅम्प आसता म्हणून. ओके. म्हणून म्हणटा आमचो ब्लड डोनर तो सुपर हिरो म्हणटात आमी तांकां, कित्याक तेंच्यांनी दिला आनी रगत आसा म्हणून दिवंक जाता आनी पेशंटाचो जीव वाचोवंक जाता न्ही. बरें डॉक्टर, कळ्ळें. आनी एकच डॉक्टर, आनी एक क्वेश्चन विचारता. ओके. खूब फावटी न्ही डोनर येता आमचे ब्लड बँकेन, पण तुमी तांकां सांगता तुमचें रगत जास्त आसा, तुमी उपकारना, कित्याक तुमी रेफर करता? ओके. आतां रगत कोणाक दिवंक जाता ज्यांचे हेमोग्लोबीन 12.5 12.5चे चड आसा, 12.5 आनी तेज्यान चड आसा तांकां रगत दिवंक जाता. पण चड हेमोग्लोबीन पासून 16.5 चड आसा जाल्यार दिवंक शकना, कित्याक रगत दाट जाता, ते पेशंटाक घालूंक मेळना. तसले आमी रगत घेनात, म्हणून ते रगत दिवंक जायना. आमी तांकां फुडें तेंचे दोतोराशी वच म्हूण सांगता आनी इन्वेस्टिगेट कर म्हणटा न्ही, ते एक्झॅक्ट कितें म्हणून कितें जाता पेशंटाक? पळय, रगत जेन्ना हेमोग्लोबीन चड आसता ते तांकां स्ट्रोक बी कितें येवंक शकता न्हू, जेन्ना दाट आसता. पेशंटाक म्हणटा तुमी की डोनर सायड म्हणटा डॉक्टर? दोगांकूय वायट न्ही, पेशंटाकूय आमी घालिना चड आसले जाल्यार, आनी डोनराक पासून वायट ते न्हू.
ओके. ओके. डोनराक आमी फुडें तेचे दोतोराशी वच म्हूण सांगता आनी तो मागीर फुडें इन्व्हेस्टिगेट करून कित्याक लागून तें दाट जाला तो ट्रिटमेंट मागीर फुडें घेतात ते. सीमाबाई करचें पडटा म्हणटा तुमच्या सीमाबाई आमचे कॉलर्स अजून खूप आसात, फोन करीत आसात. तुमचे चडांत चड प्रश्न असल्यार तुमी ब्लड बँकेन. डॉक्टर थँक्यू तुमकां माहिती दिल्या बद्दल. ओके, देव बरें करूं. दोतोर आमकां फोन येत आशिल्ले ओके. ते उलयता आसतना. एनीवे आतां आयलो जाल्यार आमी परतून एक फावट घेवया. ओके. सीमाबाईन खूब म्हत्वाचो प्रश्न तुमकां Yes, विचारलो. yes. आनी केन्ना केन्नाय जर तर आमकां दिसता की ब्लड बँके कडल्यान अन्याय जाता जाल्यार आमकां एक नागरीक ह्या नात्यान हक्क आसा की ब्लड बँकेक प्रश्न विचारपाचो. हय काय? व्हेरी मच. आमी आसात सगळ्यांची प्रस्नाची सुटावणी करपाक. दोतोर तुमी सेप्टीक प्रोसिजराचे बाबतींत विचारता, प्रिकॉशनाचे बाबतींत आमी उलयता ओके न्ही. ओके. खूब जाणांक डोनराक दिसता अरे आमी डोनेट करपाक आयला आमकां कांय इन्फेक्शन जावचें ना न्ही तशें म्हणून डोनराची हें आसता, भंय आसता. पण पळोवंक गेल्यार जेन्ना आमी डोनेशन करता सारको असेप्टीक प्रिकॉशनान करता, सारके लीप हितून हायजीन सारके दवरून ते एरिया आमी आयोडीन स्पिरिटान बरें पुसून मागीर काडटात. आनी जे सुई पासून आमी उजार करतात ते बॅगाक एटॅच येता आनी तसली बॅगां फक्त ब्लड बँके कडेन आसता. प्रॉपरली स्टरलायज, सारको स्टरलायज सुयो आसतात ते एटॅच येतात ते आनी खंयचोरूच तुका मेळचे ना, फक्त लायसन्स ब्लड त्या बँक. पिशवेन हय हय, डायरेक्ट. आनी जेन्ना डोनेशन जावन तो सुयो कापून डिस्ट्रॉय करता, म्हणजे परत एटॅच काय करूंक जायना. म्हणजे एक डोनरान काळजी घेवची न्ही की कितें इन्फेक्शन जातलें, केन्नाच काय इन्फेक्शन जावचें ना. दोतोर क्विक आमी उलोवया, थोडो वेळ आसा. हॅलो. हॅलो. हय, वेळ चड ना बाबा. वेळ सिंपल एकूच प्रश्न विचारता. हय. ओके. सांग. माझो प्रश्न असो की ब्लड डोनेशन कॅम्पान जेन्ना एखादो मनीस ब्लड डोनेशन करूंक वयता पळय तेन्ना एके फावटी कितले रगत ते घेतात, म्हणजे कितले रगत काडटा? ओके. एके पावटीक आतां आमचे लागीं 350 ml बॅग आसा. जो मनीस 45 किलोचे चड आसा त्यांनी सुशेगाद 350 ml 350 ml दिवं शकता. आनी जो मनशाचो वजन 45 आनी 450 ml पासून बॅगा असतात, पण आमी ह्या दिसांनी ते उजार करिना. पण जो मनीस मोर दॅन 55 kg दॅट इज 55 kgचो आसतात आनी 450 ml दिवंक जाता. 4.5 ml 450 ml दिवंक जाता. पण आमी जेन्ना आतां ह्या दिसांनी वयतात आमी 350 ml बॅगा व्हरतात. कोण उलयता रे बाब? आगोस्तीन दास उलयता. आगोस्तीन बाब, आमचो वेळ सोंपला. देव बरें करून. तुजो खूब सुंदर प्रश्न. दोतोर तूं आमचो सामको रेग्युलर कॉलर. आमकां खुबश्यो गजाली कम एंड डोनेट ब्लड. यो डोनेट कर सुशेगाद. दोतोर तुमचे कडेन इतल्यो गजाली आसात. बरें आगोस्तीन बाब, देव बरें करून. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. तुमचे कडेन इतले गजाली आसात ह्या बाबतींत. आमकां जरूर आनीक 1-2-3 फावटी तुमकां हांगा आपोवचें पडटलें. लोकां मेरेन लोकांचे प्रश्नय आसतले. खुबशे फोन आज आमकां चुकलेय बी कांय गजाली करता आसतना, दुसरे कॉलरा कडेन उलयता आसतना. आमी परतून एक फावट असो चान्स घेवया. आनी 1 ऑक्टोबर हो दीस जर वॉलंटरी ब्लड डोनेशनाचो दीस जाल्यार हो पुराय म्हयनो ब्लड डोनेशनाचो जावन आसा. देव बरें करूं दोतोर. तुमचो खूब खूब मोलादीक वेळ आनी खूब पवित्र अशें काम तुमी करतात. तुमकां देवान बरी सावूत दिवची ही प्रार्थना आकाशवाणी वेल्यान. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.